मोगालिस्तानो आमचो मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस गाल्फाक येता बारेन येता हो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस गाल्फाक कित्याक येता ऑलरेडी तो एक पाट अबुधाबी येयल्लो आतां बारेन येता कित्याक येता तो तुमच्या मुखार हांव 5 मुद्दे दवरता हे 5 मुद्दे 5 पॉयंट्स दवरचे आदी ल्हानसो इंट्रो हांव तुमकां दिता तर आमच्या पाप साहेबाक गाल्फाक येवंक कोण इन्विटेशन दिलें गाल्फाक येवंक बारेनचो राजा पळय आसा किंग अहमद म्हणटा तो ताणें ताका इन्विटेशन दिल्लें आनी एपोस्टोलीक विकारिएट ऑफ नॉर्दर्न अरेबिया हाचो बिस्प साहेब पॉल हिंडर हाणें ताका इन्विटेशन दिल्लें म्हणटच एके वाटेन राजा दुसरे वाटेन बिस्प साहेब दोगांयचें इन्विटेशन घेवन पाप साहेब आतां गाल्फाक येता वय पाप साहेब गाल्फाक आतां येता नोव्हेंबर 2022 पूण जाणान तुमी पाप साहेबाक इन्विटेशन बारेनच्या राजान दिलें 2014 वर्सा पूण त्या वर्सा तो पावंक ना 2019 तो अबुधाबी गेलो थिंगासोर विजीट करूंक आनी थिंगासोर एक डॉक्युमेंट ताणें सायन केलो डेक्लरेशन ऑफ ह्युमन फ्रेटर्निटी म्हणून आनी आतां पाप साहेब बारेन येता इश्टानो खरेंच पाप साहेब बारेन येता पूण ही पाप साहेबाची भेट विजीट ऑफ दी पेपल विजीट पळय आसा ती फकत बारेनच्या लोकांक लागून ना दुसऱ्या कंट्रीक लागता qatar कुवैट आनी साऊदी अरेबिया कित्याक ह्यो चारूय कंट्री बारेन qatar साऊदी अरेबिया आनी कुवैट पॉल हिंडर ह्या बिस्पाच्या हाताखाल आसा म्हणटच हे पेपल विजीट पळय आसा पाप साहेबाची भेट ह्या सगळ्या कंट्रीक आनी ह्या सगळ्या कंट्रीचो लोक जायतो लोक बारेन वेतलो ह्या विजीटाक जेन्ना आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अबुधाबी गेलो आनी थिंगासोर डॉक्युमेंट ताणें सायन केलो कसलो डॉक्युमेंट ह्युमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस अँड लिव्हिंग टुगेदर हो ताणें डॉक्युमेंट सायन केलो कित्याक पासत आतां सगळे संवसाराचे लिडर पळय आसा ते सजमतात एकामेकाचो हात धरून शांतीकायेन आमी हो संवसार चलोवंक जाय आदीं धर्माक लागून जायतीं गेर्रां जालीं जायतो लोक मरून गेलो आतां फुडलें पावल मातोलें जाल्यार सगळ्यांचो एकामेकाचो हात धरून इंटर रिलिजियस डायलॉग करून आमी मुखार सरोंक जाय म्हणटच पाप साहेब अबुधाबी येवन ताणें कोण म्हणटा तो शेख अहमद म्हणटा तो मुसलमानांच्या धर्माचो तो व्हडलो हेड इजिप्त कायरो थिंगासर रावता आनी हे दोगी फुडारी क्रिस्ती धर्माचो फुडारी पाप साहेब आनी तांच्या धर्माचो फुडारी तांणी दोगांयनी सायन केलो डॉक्युमेंट म्हणून जेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस बारेन येता तो पार्टिसिपेट करतलो भाग घेतलो इन द बारेन फोरम फॉर डायलॉग आनी तुमी जाणा तांणी स्पेशल विशय विंचून काडला म्हज्या टी शर्टार आसा सगळ्या माद्रींक टी शर्ट केल्या पाप साहेबाच्या नांवान आनी तो विशय जावन आसा पीस ऑन अर्थ टू पीपल ऑफ गुड वील म्हणजे ह्या संवसारांत शांती आनी लोकां मदें बरेपण हो विशय घेवन पाप साहेब बारेन विजीट करता ते सगळे बरें आहा तो ल्हानसो इंट्रो तुमकां बॅकग्रावंड समजूंक पाप साहेब कित्याक घालपाक येता पळय तो पूण सगळ्यांच्या मनान प्रश्न वॉट इज द रियल पर्पज हाचो हेतू कितें ब्रीड कितें ह्या हो विजीट पळय करता पेपल विजीट ह्या पासून पॉल हिंडर बिस्प साहेब म्हणटा पाप साहेब घालपाक येता नोईन्स भावार्थ्यांचो भावार्थीर करूंक तांकां घोटाय दिवंक तांकां मोटिवेट करूंक पूण त्याच सांगाता दुसऱ्या बराबर दुसऱ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांक तांचोय हात धरून एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाक समजीकायेन बोगसोड्यान आनी शांतीन फुडलें पावल मारूंक हो जावन आसा हेतू पाप साहेबाचो म्हणून म्हज्या हिसपान म्हाका दिसता 4-5 मेन पॉयंट आसा पाप साहेब घालपाक कित्याक येता पळय तो म्हाका दिसता पाप साहेब घालपाक येता पयल्या सुवातेर तुमी जाणा डिसेंबराच्या 10 2021 गेल्या वर्सा डिसेंबरान बारेन नवें कॅथेड्रल इनॉग्रेट केल्लें हें कॅथेड्रल बिशप बालिन तो आतां गेल्या वर्सा मेला तो ताणें हें कॅथेड्रल बांदलेलें 50 वर्सां ताणें गाल्फाच्या देसांनी काम करून शेकीन तो बिस्प जावन ताणें कॅथेड्रल बांदलेलें पाद्री माद्री सगळ्या लोकांच्या फायद्याक हें कॅथेड्रल बरें व्हडलें तातूंत सुमार 2300 लोक जाता सिटींग कॅपॅसिटी 2300 थोडो लोक म्हणटा 23,000 म्हणून ती मिस्टेक 23,000 इकुजेन भितर जायना
म्हणटोच पाप साहेब येता ह्या कॅथेड्रलाक विजीट करूंक आनी ह्या बिस्पाचो बालीन ताचो उगडास करून ताकाय दिनवासूंक म्हाका दिसता पाप साहेब गाल्फाक येता हो जावन आसा पयलो जाणां तुमी सगळे गाल्फाचे देश जावं ते दुबय कुवैट बारेन मास्कट काटार सावदी सगळे देश सायबीण मायक भेटयलेले आसा आनी ह्या गाल्फाची सायबीण जावन आसा आवर लेडी ऑफ अरेबिया. डिसेंबर 8, 1948 वर्सा व्हाटिकनान पाप साहेब पोप पायस XII आनी स्टॅच्यू ब्लेस करून गाल्फाक धाडलो आनी कुवैट एक ल्हानसो जागो आसा एमदी म्हणून थिंगासोर पयली इगोर्ज बांदली आनी हो स्टॅच्यू थिंगासोर घातलो आनी आख्खें गाल्फाचे रिजन ह्या सायबीण मायक भेटयल्लें. आमकां बायबल सांगता फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पीपल वील कॉल मी ब्लेसड अशें अंकवार मारीन म्हणलेलें. म्हणटच ही बाकणी ही प्रॉफेसी फुलफील जावंक म्हाका दिसता हो आख्खो गाल्फ सायबीण मायक भेटलेलो आसा. म्हणटच हे मेरियन डिवोशन हो आमचो मोग अंकवार मारिताय आनीक फुडें व्हरोंक पाप साहेब ह्या गाल्फान भितर सोदता. तिसरो मुड्डो जावन आसा म्हाका दिसता ह्या गाल्फाच्या देसांनी जायती आमची प्रोटेस्टंट बाबा भयणां आसात. दुसरी रायट पळय आसा मालांकारा सिरो मालाबार आनी दुसरे रायट पळय आसा मारोनायट आनी जायते ऑर्थोडॉक्स जायते जाण आसात. म्हाका दिसता तांच्याय संगाता एकवट जोडूंक तांचोय हात घेवंक तांकांय समजून घेवंक आनी आमची पवित्र सभा मुखार व्हरोंक म्हाकाय दिसता तो गाल्फाक येता. So third point was also to build relationship with other Christians and other Christian rights. And निमाणो मुंडो म्हणटा तो ईस्ट अँड वेस्ट फॉर ह्युमन कोएक्झिस्टन्स. होय हो इंटररिलिजियस डायलॉग इंटरकल्चरल डायलॉग जायते क्रिस्तांवां ह्या गाल्फांनी काम करतात. दुसऱ्या धर्माच्या लोकां सांगत आमी जियोंक जाय वाडोवंक जाय आमचे देवोसां करूंक जाय सगळ्यांनी एकामेकाचो हात धरून आमी शांतिकायेन जियोंक हो जावन आसा हेतू पाप साहेब ह्या गाल्फाक येता. बारेन सुमार 1.5 लाख क्रिस्तांव लोक आसा भोव करून कॅथलीक बारेन आनी दुसऱ्या देशांनी जायतो लोक आसा. वेस्टाक युरोपाक आनी अमेरिकाक लोक सजमता हिंगा गाल्फाच्या देशांनी फकत मुस्लीम क्रिस्तांव ना म्हणून संवसाराकूय दाखोवं की आमचो कातोलीक लोक जायतो ह्या गाल्फांनी आसा. भोव करून भायल्या देशांचो लोक हांगासर भितर सरला जावं तो इंडियेचो फिलिपिन्स बांगलादेश श्रीलंका जायतो लोक हांगासर आसा आनी आपलो बाबार्थ थंय जियेतात. म्हणून ह्या लोकांक तांचो बाबार्थ थीर करूंक तांकां गोठाय दिवंक आनी त्याच बरोबर सगळ्या धर्माच्या लोकांक सांगाताक घेवंक एकामेकाचो हात धरून हो संवसार फुडें व्हरूंक म्हाका दिसता पाप साहेब गाल्फाक येता. तर बाबा बड्यानो पाप साहेब गाल्फाक येता आनी पाप साहेब गाल्फाक येता म्हणटच जायती तयारी जायतो अरेंजमेंट चलता. आमचे कापुचीन फादर बारेन रावपी जायतो वावर करता. दीस हाती रात करून रात हात दीस करून अरेंजमेंट करून सगळी तयारी करून ताचो विजीट सक्सेसफूल जावंक जायतो वावर ते करता. खेरीत भाशेन पाप साहेबाक सगळ्या पाद्रींक माद्रींक सगळ्या लोकांक तुमच्या मागण्यांक धरा आनी खेरीत भाशेन तांच्या पासत मागा सगळें बऱ्या भाशेन जावंक आनी तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी फावो जावंक. देव बरें करूं.